सगळ्यात पयलू म्हजो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार आणि तुमचे सगळ्यांचे आभार। आज रवींद्र भवन काणकोण जो एक तप जालो उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आशिल्लो आणि सगळ्याच्या अथक प्रयत्नान आज रवींद्र भवन काणकोण हे शेवटच्या टप्प्यान पाविल्लें आसा। ताजें एक इन्स्पेक्शन जावचें त्या खातीर आज ह्या रवींद्र भवन काणकोणच्या म्हज्या GSIDCचे ऑफिसर्स, कन्सल्टंट, म्हजे संचालक आणि इतर स्टाफाक घेवन आज हें इन्स्पेक्शन इतल्याच खातीर केल्लें आसा की हांवें म्हणिल्लें आसा की ऑगस्ट पूर्ण जावचे पयलू हें रवींद्र भवन जें आसा तें लोकार्पण जावचें, जेणे करून काणकोणच्यो जे नागरीक जे आसात, कलाकार जे आसात, रसीक जनाक आपले मोग आशिल्लो किंवा आमची सांस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर जी एक मात जाय पडटा ती मात मेळची। आनी म्हणूनच जेन्ना सभागृहान ज्या वेळाचेर आमी एक मुख्य ह्या रवींद्र भवनाचो एक सभागृह आसा त्या सभागृहाक सुंदर परिपक्व असो आज ताज्यो बांदिल्लो आसा। स्टेज क्राफ्ट्स जे आसात ते पूर्ण जाल्ले आसात। इन्स्टॉलेशन ऑफ द चेअर्स एक काम सुरू आसा। साऊंड इन्स्टॉल जाल्लो आसा, तेजें टेस्टिंग जावपाची गरज आसा। हें रवींद्र भवन लोकार्पण जावचे पयलू तेजो साऊंडाचो टेस्टिंग आनी ह्या काणकोणचे जे कलाकार जे आसात जे विविध आपल्या माध्यमांतल्यान स्पर्धेक भाग घेतात किंवा तांकां आवड आसा किंवा तांकां ज्ञान आसा अशें सगळ्यांक घेवन सुद्दां एक शेवटची फायनल इन्स्पेक्शन सुद्दां म्हजे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे संचालक आणि बाकी सगळे आमचे टेक्निकल टीम जी आसा ती सुद्दां करतली। पूण प्रायमरी स्टेजीचेर कितें एखादें आमकां मॉडिफिकेशन लागता त्यो सगळ्यो काही गोष्टी पळोवपा खातीर आज म्हजो एक विजीट जावन आसा आनी त्या विजिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी बरेचश्यो काही गोष्टी थोडेशे आतांच न्ही सद्याक गरज आसा अशें कांय गोष्टी ना पूण थोडेशे चेंजीस किंवा तो कन्सल्टंट जो आसा ताजे कडेन आमी बसून थोड्योश्यो बऱ्यांतले बरें दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हणूनच बारीक पिन पॉयंट्स जे आसात पयलीं ते काही गोष्टी नोंद करून घेतिल्ले आसात। पूण सद्या तशें स्कोपान कांय ना, पूण स्कोपान ज्यो काही गोष्टी हाडपा खातीर आमकां कारण कितें सांग सरकार किंवा आमी जे खातें जें काम करतात तें काम कलाकारां प्रती किंवा गोंयच्या लोकां प्रती काम करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचे एखाद्यो मागण्यो जर आसल्यो, तांच्या एखाद्यो गरजो जर आसल्यो तांच्यो गरजो पूर्ण करपाची आमच्या सारकेल्या सगळ्यांची जबाबदारी आसा आनी त्या खातीर विशेषता आज म्हजी ही भेट जावन आसा। कारण एखाद वेळ आमी इनॉग्रेशन टायमाचेर आयलो त्या वेळाचेर थोडीशीं बोटां दाखयलीं तें बरें जमपाना, पूण एटलिस्ट ताजेर आमी आज पासून ताका आमी काम सुरू करपाक मेळटलें। तें तातूंतल्यान बाबा कितें आयडियाज आशिल्ल्यो किंवा प्रॅक्टिकली ज्यो कलाकारांक कितें लागता तें दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा। ह्या रवींद्र भवन काणकोणान सुद्दां क्लासीस ज्यो आसात त्यो क्लासीस लायब्ररी अशे तरेचे कॉन्सेप्ट हांवें आत्तांच म्हज्या GSIDCचे मॅनेजर किंवा कन्सल्टंटाचे प्रमुख जे आसा तांकांय सजेशन्स दिल्ले आसात। थंय कंपार्टमेंट्स आसचे, कॅबिनेट आसचे जेणे करून आमचो ह्या काणकोणचो भुरग्याक जर हायर जे कॉम्पिटिशन जी कॉम्पिटिटीव लेवलाची जी एग्जाम जी आसात फॉर एग्जाम्पल IAS म्हणू नाका, IPS म्हणू नाका, तांकां सगळ्यांक एक कंपार्टमेंट एक 5 कंपार्टमेंटाची प्रोविजन जावपाक जाय। एकंदरीत जे रूम्स जे आसात ते रूम्स सुद्दां थोडे तातूंत भितर कशें आमी सांबाळून घेतले ते टिचर्स जे आसात आमचे वेगळे इन्स्टिट्यूशनाचें काम करतात तांकांय आपूण हाडून आमी कितले बाकीचे आनी कन्सल्टंटाक सांगले कला अकादेमी कशें क्लासरूम आहा किंवा राजीव गांधी कला मंदिरांत कशें क्लासरूम आहा, रवींद्र भवन सांखळी आसा, रवींद्र भवन वास्को आसा, अशे विविध इन्स्टिट्यूशनाचे हे क्लासरूम काम करतात आनी त्या प्रमाणे जाता तितले मॅक्सिमम डिसिप्लिन्स ज्यो आसात ते डिसिप्लिन्स आमकां ह्या रवींद्र भवन काणकोणान भितर समावेश करून घेवपाक जाय। कारण प्रत्येक भुरगो तुका पखवाज किंवा तुगेलो तबला किंवा हार्मोनियम किंवा वोकल तेजे पेक्षा आमचे पारंपारीक जें दायज जें आहा फॉर एग्जाम्पल आमकां सुवारी शिकपाक जाय किंवा घुमट वादन शिकपाक जाय किंवा ह्या काणकोणचो पारंपारीकता आशिल्ली युनीक असो जो फोक जर आहा
तो आमकां शिकपाक जाय ताजे खातीर आमी कितें प्रोविजन करतले कारण मातये कडेन आशिल्लो वास हो तितलोच परमळ ताजो जगाच्या नकाशा कडेन पावपाक जाय हो आमचो एकमेव उद्देश आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान कितें तें एक्सप्लोर करपाक शकतले हें बाय स्टेप हेतून भितर आमी काम करपाचें आमचें तशें हें आसा आनी कलाकारांची सजेशन्स मागीर तुगेले शासकीय मळाचेर किंवा बाकीचे सगळ्यांक विश्वासान घेवन हें उद्घाटन जाले नंतर त्यांची बैठक जाले नंतर प्रत्येक ह्या कला राजीव आपल्या रवींद्र भवनाक जेन्ना येतले त्यांचे काही गोष्टी सजीन आसतले हे अशें करपाक जाय नाशिल्लें तें अशें करपाक जाय ते सगळ्यो काही गोष्टी आमी घेतले नंतर तातूंत भितर जर आमकां थोडेशे काही गोष्टी प्रमाणान जर अल्टरेशन जर करपाक जाय आनी सर्वीस जर दिवपाक जाय तिवूय दिवपाची आमची तशी मानसिकता तयारी आसा एकूच गोष्ट ज्या काणकोणकारांनी जे घेतली 12 वर्सां जाली आज पेशन्स काडिल्लो आसा जो उद्घाटन ज्या प्रतीक्षेत आशिल्ली रवींद्र भवन त्या संदर्भान आज ती प्रतीक्षा जी आसा ती सोंपिल्ली आसा बाय ऑगस्ट एंड म्हणल्यार हे सगळें आमी लोकार्पण करपाची आमची तयारी आसात ताजे पयलू डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्टाफ फॉर टेकिंग केअर ऑफ दीस वास्तू बिल्डींग ताजे संदर्भान म्हज्या संचालकाक हांवें ऑलरेडी निर्देश दिल्ले आसात की सेक्युरिटी म्हणू नाकात किंवा म्हजे एडमिनिस्ट्रेटीव जो स्टाफ जो आसा किंवा हें वेवस्थापन करपा खातीर ताजे खातीर मॅनेजर जो आसा किंवा हें सुरू जावचे पयलू उद्घाटन जावचे पयलू तांकां एक आठवडो पयलू हे सगळ्याक डिप्लॉय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हेवूय म्हजें एक प्रामुख्यान पावट आशिल्ली विजीट आशिल्ली कारण कित्याक सांग आमी इनॉग्रेशन केलें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसिजर आमी कांय केलेंच ना किंवा तें आमी बंद दवरलें तेवूय जावपाक जायना आनी म्हणूनच म्हजे संचालका बरोबर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हांव घेवन आयिल्लो आसा लायब्ररी संदर्भान लायब्ररी आमची तालुका लायब्ररी ऑलरेडी काणकोणांत चलता ती एंटायर स्टाफ पॅटर्न जो आसा आनी ताजे बुक्स जे आसात आनी आमकां एडिशनल जें कितें घालपाक जाय तें आमी इमिडिएटली सेटअप करता